निर्णय आयलो सरकाराचो पयर की पॉवर टॅरिफ 1 तारखेच्यान लागू जाता. मंत्र्याचो स्टेटमेंट आम्ही चॅनलांचेर पळयलो काल की हे दरवाड जी आसा ही सरकारान करूना. ही दरवाड JERCन केल्या, जॉयंट इलेक्ट्रिक रेग्युलेटरी कमिशनान. आम्ही सरकाराक विचारूंक सोदतात, JERC खंय स्वप्न पडले पॉवर टॅरिफ वाडोवचे म्हणून? प्रोसेस कितें आसता लोकांक कळपाक जाय म्हणून सांगतात. प्रोसेस असो आसता की JERC मुखार गोंय सरकार पेटिशन फायल करता. हे पेटिशन फायल केल्या नंतर पॉवर टॅरिफ इन्क्रीज जाता. कमिशन हांगा येता. तुम्ही मिडिया भावूय आशिल्ले मिनिजर्स इन्स्टिट्यूट मिनिजर्स ब्रगांचा हॉलान जेन्ना हियरिंग जाले काही महिन्या पयलीं, थंय आमी आमचो पक्षाच्या वतीन ऑफिशियली JERC कमिशना मुखार ऑब्जेक्ट केल्ले. ताच्या नंतर कमिशन सगळ्या स्टेक होल्डर ताणें वायंड अप केले बेगीन. म्हणजे म्हाका दिसता हांव एकटो उलयलो आनी एक कोण तरी उलयलो थंय कमिशना मुखार. ताणें सगळें ते वायंड अप केले फास्ट एका वरा भितर कमिशनान, आनी ते गेले दिल्ली परते. पूण सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की कमिशना मुखार पेटिशन कोणे फायल केले? हे राज्य सरकारान केले. वाडोवचे म्हणून कोणे मागणी केली? राज्य सरकारान केले. हे राज्य सरकारान मागणी केले म्हणून JERCन वाडयले न्ही. आणि आता मंत्र्याचो स्टेटमेंट येता काल की आम्ही वाडोना हे JERC. सी यू कॅनॉट पास ऑन द ब्लेम गेम. यू कॅनॉट पास ऑन दिस टू JERC. हांगा जेन्ना निर्णय जाता हांगा एक पॉलिटिकल निर्णयाचो गरज आसता. जर हे इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आशिल्ले विधानसभेचे, तुम्ही करपाचे? तुम्ही त्यांना फाटल्या इलेक्शन टायमार केलं ना. इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आशिल्ले तेन्ना कित्याक केलं ना? तुमकां मतां जाय आशिल्ली. आमचे सामान्य नागरिक जे आसात हे फुकट इलेक्ट्रिसिटी मागनात. आमकां फुकट लायटीचे इतले म्हयन्याक इतले फुकट लायटीचे युनिट्स दी म्हणून मागनात. मागतात 24 वरां अनलिमिटेड सप्लाय. मागतात सवाय भितर इलेक्ट्रिसिटी. आणि अशा वेळाचेर मंत्र्याचे वक्तव्य की बाकी राज्याच्या तुलना केली जाल्यार आमचे हातून राज्यान कमी आसा म्हणून. गोवा इज गोवा. गोवा इज अ ब्रँड. इट्स ब्रँड गोवा. यू कॅनॉट कम्पेअर गोवा विथ अदर स्टेट्स. दुसऱ्या राज्याबरोबर गोवा तुम्ही कम्पेअर करूंक शकना. व्हडली स्टेटां. गोवा कॉन्ट्रिब्युट्स अ लॉट टू द इकॉनॉमी, टुरिझम सेक्टर. आणि आज GST सारखे येऊन आमकां राज्याक मार पडला. कारण आमचो जो जसो शेअर येवंक जाय तसो शेअर आमकां येना. आणि जर पैशाची येणावळ कमी जाता म्हणून तुम्ही वाडयतात किंवा बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार डबल इंजिनाचो अर्थ कितें जालो? सरकार म्हणटा डबल इंजिन. माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा माटोळी बजेट. जर हे जर डबल इंजिन आसा आणि बजेट जर माटोळी आसा जाल्यार तुम्ही पॉवर टॅरिफ कित्याक वाडयतात? इलेक्शन एका वर्सार तेकिल्ले आसा. ऑलमोस्ट 1 वर्स 3 ते 3 म्हयने अशें पावला इलेक्शनाक. आम्ही अपील करतात सरकाराक ताबडतोब हाजेर सरकारान फुल स्टॉप घालचे आणि लोकांक पिशे करचे न्ही की JERCन वाडयला आणि दिस इज अ पॉलिटिकल डिसिजन विच हॅज टू बी टेकन. सरकार म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय. माननीय मुख्यमंत्री सदांचो स्टेटमेंट आसता. बारीक इफेक्ट कोणाक जाता? मिडल क्लास आणि लोअर मिडल क्लास. पैसेकार आणि तांकां कोणाक फरक पडना. जे बारीक नागरीक आसात, जे मिडल क्लास फॅमिलीज आसात, जे कामाक वचणारे लोक आसात, जे दिसान दीस ऑन डेली वेजीस काम करून जोडटात, जे गव्हर्नमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर कामाक आसात, जे प्रायव्हेटान कामाक आसा, हांकां हांच्या फॅमिलींक मार बसता. बेसिकली मिडल क्लास आनी लोअर मिडल क्लास. पण आम्ही सरकार कडेन मागतात की पॉलिटिकल डिसिजन सरकारान घेवचे अँड नॉट टू पास द ब्लेम गेम टू हांगाचे थंय. आतां तुमच्या मुखार हांव काही डिटेल्स दवरता. सरकारान कितें म्हणले की 2025 ते 30 पर्यंत आम्ही 4% हाईक वाडयतात पर इयर. म्हणजे 5 वर्स फुडल्या 5 वर्सां खातीर 4% हाईक. फुडल्या 5 वर्सांत जर 4% हाईक जाता जाल्यार कितले जाले? म्हणजे कशे ते खेळटात पळय. एकदम 20 वाडयनात. म्हणजे 20% जाले. आतां जर तुम्ही इतिहास काडून जर पळयलो जाल्यार 2021 3.84%. 21-22 कोरोना कोविड आशिल्ले म्हणून. 22-23 1.5%. 23-24 5.3%. 24-25 3.5% आणि 25 ते 30 पर्यंत
4% अॅन्युअल हाईक फॉर द 5 कन्झिक्युटिव्ह म्हणजे 20%. हे जर तुम्ही टोटल केले जाल्यार 34.23% जाता. 33.23% फ्रॉम बिटवीन 2020 to 2030. मागीर डबल इंजिनाचो अर्थ खंय जालो? म्हणजे आमकां वाडोवंक जाय 20%. ते दाखोवप वर्सा वर्साक म्हणजे कमी 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 दाखोवप म्हणजे बिटवीन 2020 to 2030 इट इज 34.23%, विच इज अ ह्यूज जम्प. आणि हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता तुमकां सांगता. हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता? इकॉनॉमिक ग्रोथ जो जावंक जाय लोकांचो तो तसो जावना. फायनान्शियल जे अपस्किलिंग जावंक जाय लोकांचें तें तशें जायना. आनी अशे तरेन बर्डन घालप बील वाडोवन हे खंयच सिस्टमान बसना. आनी हे कोणाक मार पडटा? जे 400 युनिटा वयर जाता. सामान्य खंयचो एक फ्लॅट आसूं किंवा खंयचो एक आसूं, कॉमन मॅन जो आसता, आम आदमी जाका आमी म्हणटात, जाल्यार 400 युनिटा वयर जेन्ना बील जाता ताका हो मार बसता. अ कॉमन मॅन गेट्स इफेक्टेड बाय दिस. आनी मेन म्हणल्यार कितें? पेंडिंग ड्यूज. तुम्ही शॉक जातले. पेंडिंग ड्यूज कितले आसा? अप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी एज ऑन जून 2025. आनी बिगस्ट डिफॉल्टर कोण? बिगस्ट डिफॉल्टर सरकारी डिपार्टमेंट्स. अप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी 140 कोटी आर फ्रॉम गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जवळजवळ 300 वर डिपार्टमेंट्स आहात. म्हणजे पीडब्ल्यूडी कडल्यान जवळजवळ 1 कोटीच्या वयर 60 ऑफिसां आहात तांची. म्युनिसिपालिटी आहा, कितलेशो पंचायती आसा ड्यूज. हे आम नॉट जस्ट शूटिंग इन द एअर. दीस आर द फॅक्ट्स अँड फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट असेंब्ली एलिक्यूज विच वी हॅड पुट. जीएसआयडीसी कडल्यान 6 लाख पेंडिंग आसा. सो अप्रॉक्सिमेटली जर 350 कोटी जर तुम्ही रिकवर केले जाल्यार तुमकां फुडले 1-2 वर्सां वाडोवपाक गरजूच ना न्ही. रिकवरी सारखे करूंक जाय. जेन्ना सरकारान फाटले फावट वन टायम ओटीएस स्कीम हाडिल्ली त्या वेळाचेर 450 कोटी रिकवर जाल्ले 2022 फ्रॉम 1.18 लाख कन्झ्युमर्स. मागीर 25 सप्टेंबरान ते वाडयले परते. पूण रिकवरी करून सुद्धा ओटीएस हाडून सुद्धा अजूनही 50% वयर उरला. कितें रिकवरी उरल्या. सो आता तुम्ही म्हणटले संबंध कितें आहा? गव्हर्नमेंट स्टँड घेवंक शकता की रिकवरी आनी वाडयलाका संबंध ना. पूण सरकार कितें म्हणटा की आमी पावर घेता, आमकां म्हारग पडटा. रिकवर करून तुम्ही सबसिडायज करात न्ही लोकांक. लोक खंय हांगा फुकट मागत ना. दिल्ली भशेन किंवा दिल्ली मॉडल आमचे लोक मागनात न्ही की आमकां फुकट इलेक्ट्रिसिटी दियात. ना कोण मागना. पीपल वॉन्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी. 24 वरां लायट जाय, 24 वरां उदक आमचे लोक मागतात. हे जाले. आणि बारीक लोकांचे तुम्ही डिस्कस बील भरूना 1-2 महिने, देन यू आर जस्ट कट ऑफ द लाईट्स. तुम्ही डिस्कनेक्ट करता. नोटीस येता 3ऱ्या म्हयन्याक. पूण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां इतली आसात, हांकां कितें? वॉट अबाउट दिस? अँड वी आर कम्प्लिटली टॉकिंग विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स हियर. म्हळ्यार हातून एक स्पष्ट जाता की सरकार सेलेक्टिव्ह एन्फोर्समेंट करता. पब्लिकाक एक एन्फोर्समेंट आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक वेगळो एन्फोर्समेंट. आणि टार्गेट कोणाक करता? मिडल क्लास फॅमिलींक, बारीक फॅमिलींक, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय आशिल्ल्या फॅमिलींक, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी फॅमिलींक, बहुजन समाजाच्या फॅमिलींक 2 महिने भरूना खंय तरी टाक करून डिस्कनेक्शन वता. सो हे खंय ना खंय हे सगळें बंद जावपाक जाय. आमी तुमच्या मुखार सरकारा मुखार सारखे स्टॅटिस्टिक्स दवरल्या. 34% इज व्हेरी व्हेरी हाय इन बिटवीन 20 to 2030. आणि जेईआरसी जे म्हण केला म्हणून मान्य मुख्यमंत्री सांगता हे अत्यंत खट. कारण सरकारान पेटिशन केल्या म्हणून वाडयले हेच सांगूंक जाय आशिल्लें. आणि एव्हरी टायम दे गिव्ह एक्सक्यूज. हांव काल पयर सदांच मान्य पीडब्ल्यूडी मंत्री जे जाले आता बाब दिगंबर कामत, तांचो स्टेटमेंट सदां येता की आपूण इलेक्ट्रिसिटी मंत्री आसतना डिपार्टमेंट बरें चलता, आपल्याक हे करून दाखयलें तें करून दाखयलें. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी हांच्यानी एडवायस घेवचो तांचे कडल्यान पॉवर डिपार्टमेंट कशें चलोवंक जाय तें. कारण हे बारीक लोकांक लागता सामकें. म्हणजे टच जावपी गजाल आसा ही. आणि आज जर आमी ओगी रावले जाल्यार हे आज जे 34% जाला हे आनी ओगी रावले हे 50% वरून तेगयतले. सो आमी मागता सरकारा कडेन की इमिडिएटली फर्स्ट स्टेप की होल्डार घालचे ड्यूज, ऑर एल्स वी विल हॅव टू टेक दिस टू द पब्लीक डोमेन. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो इश्यू घेवन पब्लीक डोमेनान वतलो. एक. सेकंड, जे गव्हर्नमेंट पेंडिंग ड्यूज आसात ते काडचे. आमी म्हणटा की डिपार्टमेंट काम करना. डिपार्टमेंट काम करता.
बाप जो चीफ इंजिनियर जे आसा जो स्टीफन फर्नांडीस हो एक यंग अँड डायनॅमिक. ताणें म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर बी भर दिवन B+ कॅटेगरी वयल्यान डिपार्टमेंटाक मिनिस्ट्री ऑफ हातून पावरांतल्यान हे मेळ्ळा फॉर कितें म्हणटात ताका डिस्ट्रिब्यूट युटिलिटी एचर पावले आमी कॅटेगरी फ्रॉम B+, विच इज अ गुड सायन. पूण हातून कशें आसता, हातून डिपार्टमेंटाक सर्टिफिकेट मेळटा, कॉमन मॅनाक हे मेळना, कितें रिलीफ मेळना. हातून कॉमन मॅनाक रिलीफ मेळटा जेन्ना, बारीक मनशाक रिलीफ मेळटा तेन्ना बील वाडना, लायटीचें बील वाडना, तेन्ना रिलीफ मेळटा. सो आमी मागता सरकारा कडेन की सरकारान एक पॉलिटिकल डिसिजन घेवचे, पॉलिटिकल वील दाखोवचे, मान्य मुख्यमंत्री इंटरव्यून करचे हातून आणि हे जे बील वाडयला हे होल्डार घालचे. नाल्यार येणारे ZP इलेक्शन जे आसात फुडले 2 म्हयन्या भितर आमी इश्यू करतले हे ZP इलेक्शनाक. त्या भायर विधानसभेच्या इलेक्शनाकूय आमी हे इश्यू घेवन लोकां मुखार वतले आनी तेन्ना लोकांकूय पटोवन दितले कशे तरेन हे सरकार कितें म्हणटात, एका वटेंतल्यान GST बचत उत्सव मनयता आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान आपल्या भितून 20 दरवाडीचो उत्सव कसो मनयता हे लोकांक वरेन आमी लोकांक पटोवन दितले. तुम्ही म्हणले ऍक्च्युली ही पॉलिटिकल मोटीव खंय दिसता तुमकां, कित्याक 4 वर्सांचो हायक आसा आनी 5व्या वर्सा जस्ट बिफोर इलेक्शन तो रिड्यूस करता एज अ गिफ्ट म्हणून, जाल्यार तुका दिसता एक पॉलिटिकल हे जावन जाता 100% पळय. फाटल्या 2022 इलेक्शना पयलीं वाडोवना, होल्डार दवरले बोवाळ, कित्याक इलेक्शन आशिल्ले आनी आमचे लोक इलेक्ट्रिसिटी फुकट मागना. खंय तुवें आयकलां डिमांड आयकलां केन्ना की इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिया म्हणून? People want better quality infrastructure light at a affordable rates. आणि